नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक वेळसाव खर विरोध चालूच। रेल्वे प्राधिकरणाच्या कारभाराचेर लोकांनी उक्तायली तिडक। कितले यत्न करात जाहीर सभा जातलीच। हिम्मत असल्यार मुखेलमंत्र्यान सभेक येवन दाखोवचे उलोवन सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादयच्या वांगड्यांचे आवाहन। म्हादय जागृताय करपा खातीर जावपी सभेचो परवानो सांखळे नगरपालिकेन रद्द केल्ल्या कारणात विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी उक्तायली तिडक। हो विचार स्वतंत्रताचेर घावो, फुडाऱ्यांची टिका। गोंयांत वाडपाक लागल्या थंडी, पडपाक लागला धुके, येवपाक लागला ईशान्येकडल्या राज्यांचो हो फील। मालवणांतल्यान गोंयांत चोरया हाडपी रेंवेचेर सिंधुदुर्ग महसूल विभागान केली कारवाय। धरले 28 रेंवेचे व्हड डंपर। आनी आतां खबरो विस्तारात। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक खर विरोध जायत आसा। लोकांची परवानगी घेवचे बगर तांच्यो जमिनी कब्जावन रेल्वे रुळाचे काम चालू आशिल्ल्याचो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाची पळोवणी करपाक शुक्रारा वास्कोचे उपजिल्लोधिकारी वेळसाव येवपाचे आशिल्ले, देखून वेळसाव धरून शेजारच्या सगळ्याच गांवांतले लोक हांगासर जमिल्ले। रेल्वे प्राधिकरणाच्या कारभाराचेर ह्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। अरे तुमचं फर्स्ट ट्रॅक सुद्धा घाललं तर प्रॉपर्टी लोकांची इन गुड फेथ दे हॅड गिवन यू। नाव जबरदस्ती दादागिरी गुंडागिरी यू आर ट्राइंग टू ले द सेकंड ट्रॅक एंड एज पर आवर इन्व्हेस्टिगेशन एंड स्टडी ऑफ द सागरमाला प्लान इट शोज अ थर्ड ट्रॅक। We have been saying this for last 4-5 years. It does not end with the second track. It goes to the third track. So we are going to fight. जशे नॉर्थ गोवान ताणी आमची ती म्हादय विकून सगळ्या लोकांक त्रासान घाल्या, आयज आमी हे करूंक दिवचे ना। म्हादय फायट करतले, रेल्वेचे अगेन्स्ट फायट करतले। आमी लोकांनी आमचेच आता प्रोटेक्ट करचे पडटले, कित्याक हो सरकार इज सोल्ड आउट। काल एक डिबेट आशिल्ली, ओके, and the debate was supposed to be with the people and the authorities, railway authorities, and we were told that the railway authorities were asked so many times to come and participate. They refused. Why have they refused? They have refused because they know that the truth of the matter is not with them, that they are exploiting the people of Goa. They are treating us as if we are slaves. Okay, ours is a democratic setup. How can they do what they're doing with walking into people's land without permission? See, if you go to see, आता form 1 and 14 म्हणतो primary document, that is not the main document. आता जे लोकांकडे हांगा जे पळय डॉक्युमेंट्स आहा न्ही, दोज आर पोर्चुगीज टायमावयले डॉक्युमेंट विच इज शोईंग द ओनरशिप. सो लेट रेल्वे शो नो हाव दे हॅव टेकन ओवर, हाव दे हॅव परचेज. अरे फॉर्म 1 and 14 इज प्रायमरी डॉक्युमेंट. सो तांकां दाखोवनी न्ही बाबा आपूण खंयचे वर्सा एक्वायर केल्लो, रेल्वे येवच्या पयलीं केल्लो काय हे बीजेपी सरकार येतकी एक्वायर केलो तो सांगूनी मरे. डबल ट्रॅकिंगाची केस एक्चुअली सबज्युडीस आहा ती दूधसागराचेर जे डबल ट्रॅकिंग आहा ते तांकां परत करपा लायला. सो वॉट इज द नीड? इतली तुमकां कितें बाबा खाजयलें की हांगा परत परत तुमी येवन ही ट्रॅक घालपाक सोदता? पयलीं तें क्लियर जावनी. म्हळ्यार हाजे वयल्यान क्लियर जाता की हे सरकार फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्टाचेर चलता. देर इज नो एक्विजिशन लँड प्रायवेट लोकांनी गव्हर्नमेंट तुमी जरी करूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता हो हाय टायम आमी गोंयकारान गोंय सांबाळपाक एकठांय जावपाक जाय. I am not talking about any political, any party, anything. I have come as a गोंयकार. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी उलो मारता की आमी एकठांय जावया. आज तरी आमी तरी गोंय सांबाळनाय जाल्यार म्हाका दिसता आमगे मुखार येता त्यो पिळगी आमकां एक कस दितली, आमकां शिराप सोडली. आनी आज आमी समज तर आज घोडे आमी एक 10 जाण मरोन पडप कोंता येता, हालीं 100 लोक मरतलो.
सांखळे नगरपालिकेचो कबीर शिरगांवकर भाजपाचो कार्यकर्तो सप्तकी बाजाराचे कारण दिवन परवानगी फाटी घेवप ही एकदम हलगर्जीपणा. सेव गोवा सेव म्हादय संघटना तशेंच विरोधी पक्षान हाचो आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन निशेध केलो. आता ही सभा त्याच दिसा म्हटल्यार 16 जानेवारीक सांखळेच्या विर्डी आमोणा पुला कुशीक आशिल्ल्या मैदानाचेर 4 वरांचेर जातली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक हिम्मत असल्यार जाहीर सभेक येवन उलोवन दाखोवचें अशें आव्हान संघटनेन केलां. सगळ्या गोंयकारांनी ह्या सभेक व्हडा संख्येन येवन तेंको दिवपाची मागणी लेगीत संघटनेन केला. All the people in Goa, please gather in large numbers in Sakhi. 16 January opinion poll day. Our second opinion poll. उदका खातीर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफलायन आनी ती लायफलायन आमी जिवीत दवरपा खातीर हे आंदोलन जावपाक जाय. लोकांनी येवपाक जाय. तुमकां उदक नासतलें. आतांच पयलींच आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता एप्रील मेन मागीर उदकूच नासतलें. 6 तालुक्यांक उदक मेळचें ना पिवपाक. हे तुमकां कशें समजना. लोकांक कशें समजना. हे लोकांक समजुपाक जाय. म्हादयचें उदक जे आमकां मेळपाक जाय जो पर्यंत ते आमकांच उरतले जो नॅचरल कोर्स आसा तो पर्यंत हे एज्युटेशन फक्त 16 तारखेक न्ही हे एज्युटेशन कंटिन्यू दवरचें पडटलें. वेन्यू आतां सगळ्यांनी आमकां फोन करून विचारले. सगळे लोक कन्फ्यूज जाले वेन्यू बद्दल एज्युटेशन जातलें काय ना. पण हांगा हे आंदोलन जन आंदोलन उबारपाक एडवोकेट हृदयनाथ शिरोडकर, महेश मांबरे, विकास भगत, तनोज अडवळपारकर आनी समेस्त जे लोकांनी इतले म्हणजे ह्या लिडर्सांनी इतले त्रास घेतल्यात, इतले तांणी काम केलां आनी हो लढो उबो जाला. लोक सगळे डायरेक्शनान सांखळे येवपाचे आसता रेडी आसात. सगळे गोंय पेटलां. सगळे गोंय येता रेडी. आनी ह्या आतां अपील करता तुमकां 16 तारखेक एज्युटेशन कंटिन्यू जाता. म्हादय आंदोलन जातलें. सेव गोवा सेव म्हादय. आनी वेन्यू सांगता तुमकां ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज. लक्षात घेयात ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळी हे एज्युटेशन जातले. त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार दॅट इज महासागर व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार कोंकणी एज्युटेशनाच्या वेळार सगळे हाच्या वेळार जो दाखयलो. सेम म्हादय खातीर आमच्या आवय खातीर आमकां उदक जाय. आमकां उदक पिवपा खातीर ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एंड एनवायरमेंट सगळे हाचे खंय वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे त्या दीस तुमी येयात 4 आनी आमचो म्हादयचो लढो सक्षम करपा खातीर आमचो लढो 16 तारखेच्यान सुरवात जो जाता तो कंटिन्यू कितले वर्सां उरतलो आमकां खबर ना. पूण आमी कंटिन्यू करया आनी हो तुमचो तेंको आमकां सामको म्हत्वाचो आसा. कन्फ्यूज जायनाका. सांखळेनूच आंदोलन जाता. म्हादयच्या जागृताये खातीर विरोधी पक्ष, बिगर सरकारी संघटना तशेंच कार्यकर्त्यांनी सांखळे आयोजीत केल्ले जाहीर सभेची परवानगी सांखळे पालिकेन रद्द केल्या. ही सभा 16 जानेवारीक सांजे जावपाची आशिल्ली. सोमारच्या सप्तकी बाजाराचे कारण दिवन परवानगी रद्द केल्ल्याची नोटीस सांखळेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जारी केल्या. हो विचार स्वातंत्र्याचेर घावो आशिल्ल्याची टिका विरोधी पक्ष फुडारी युली आरेमाव, आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, हळदणचो आमदार एडवोकेट कार्लोस फेरेरा हांणी केल्या. It is very clear that the government has got scared, and I am very confident that the government has pressurized the chief officer to cancel this permission for the meeting. आम्ही फकत 7 जाण ऑपोजिशनान आसात. तुम्ही 33 of you in the ruling. Why are you getting scared? Is the government wanting to run away and not face public or even the MLAs? What kind of message is the government giving? I परत सांगला आणि एक पाटी सांगला त्यांना आणि रिपीट करता. BJP does not like dissent. Whether it is in Delhi or whether it is in Goa or any part of India. And they want to silence the voice of the opposition. Madhaycho movement slowly वाडटलो. Madhay is the lifeline of Goa. If Madhay is finished, Goa is finished.
फाटले कांय दीस गोंयांत कडकडीत थंडी पडपाक लागल्या. शिंयाच्या दिसांनी गोंयांत अशा तरेची थंडी केन्नाच अणभवपाक मेळूंक नाशिल्ली. खासा करून ईशान्येकडल्या राज्यांनी शिंयाच्या दिसांनी जसो फील येता, जसो अणभव येता, तसोच अणभव सध्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा. फाटल्या कांय दिसांनी तापमान जाल्यार 17 डिग्रीचेर आशिल्ले. शुक्रारा ताळगांवां सकाळी फुडें दाट धुके पडिल्ल्याचे दिश्टी पडले. धुक्याची कुपां इतकी सामकी जमनीचेर पातळिल्ली अशी दिसपाक लागली. ही कुपां पळयली जाल्यार मेघालयाची याद येवपाक लागली. पळयात तालिगांव वाठारांतली हे दृश्य. जानेवारी म्हयनो हो चड थंडी पडिल्लो म्हयनो म्हणून नोंद जाला. पुराय उत्तर भारतांत शिंयाचें प्रमाण वाडिल्लें आसून देशाची राजधानी दिल्लीत फाटल्या 23 वर्सांच्या कमी तापमानाची नोंद जाल्या. बेरेस्तारा दिल्लीचें तापमान 9 डिग्री परस सकयल गेल्लें. शिंयाच्या कुडकुड्या पासून स्वताक वाचोवपा खातीर लोक शेकोटी तशेंच गरम कपड्याचे आदार घेताना दिश्टी पडटा. शिमला वाठारांत व्हडा प्रमाणांत झेल पडपाक सुरवात जाल्या. जाल्यार उत्तराखंडच्या जेशीमठ वाठारा लागसरचे दोंगर लेगीत झेलान बुडल्या. दिल्लीत सध्या व्हडा प्रमाणांत धुकें पडला आनी हाका लागून दिल्ली विमानां उसरां केल्यात. 16 ते 18 जानेवारीच्या काळांत उत्तर भारतांत आतां मेरेनची सगळ्यांत चड थंडी ही अणभवपाक मेळपाक शकता. तशेंच तापमान लेगीत 4 डिग्री परस उणें जावपाक शकता असो अंदाज लायव्ह वेदर ऑफ इंडिया ह्या संस्थेन व्यक्त केला. ते खातीर जानेवारी 2023 हो म्हयनो हेर थंडेच्या हंगामा परस सगळ्यांत चड थंडी आसपाची शक्यताय आसा. मालवण सावन गोंयांत चोरया हाडपी रेंव हाडपी मनशांचेर सिंधुदुर्ग महसूल विभागान कारवाय करून रेंवेची येरादारी करपी 28 डंपर आनी व्हडा प्रमाणात चोरया दवरिल्ली रेंव धरिल्ली आसा. बेरेस्तारा मध्यान राती ही कारवाय जाली. मालवण देवली वाठारांत व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर पद्दतीन रेंव काडटात आनी उपरांत ही रेंव रातोरात गोंयां आनी बेळगांवां व्हरता. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन चोरया पद्दतीन रेंवेचे हे धंदे सुरू आसा. पूण आतां मेरेन ह्या रेंवे माफियांचेर खंयचीच कारवाय जाल्ली दिश्टी पडना. निमणे क्रायम ब्रांचीची मजत घेवन सिंधुदुर्ग महसूल विभागान ही कारवाय करीत 28 डंपर धरिल्ले आसा. ह्या कारवाये खातीर रेंव माफिया मात आतां बरेच भियाल्ले आसा. दाबोळे विमानतळा उपरांत आतां पेडणे मोपा विमानतळ तयार जाला. देखून ह्या सगळ्याचो काणकोणकारांक खूब व्हडलो फटको बसला. हे खातीर आतां तरी आमची मागणी मान्य करून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी काणकोणांत पयशिल्ल्या राज्यांतल्यो रेल्वे सेवा सुरू करच्यो अशी मागणी काणकोणच्या ज्येश्ठ नागरिकांनी केली. ही मागणी पुराय करची हे खातीर शुक्रारा काणकोण रेल्वे स्टेशनाचेर पयसुल्ल्या राज्यांनी वचपी रेलगाड्यांक थांबो दिवचो म्हणून ज्येश्ठ नागरिकांनी उपोशण केलें. ही सगळी परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हांणी हस्तक्षेप करून ज्येश्ठ नागरिकांक हो निशेध फाटीं घेवपाची विनवणी केली. तशेंच फुडल्या सप्तकांत ज्येश्ठ नागरिकांची आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांची खासा बसका आयोजीत करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन लेगीत ह्या वेळार दिलें. ताच्या उपरांत ज्येश्ठ नागरिकांनी हे जे उपोशण आसा ते फाटीं घेतले. कोंकण रेल्वे हो एंटायर रूट जावपा खातीर तो त्याग ताजे फाटली जो इतिहास आसा तो इतिहास प्रॉपर पद्दतीन खंय तरी ह्या रेल्वे कोंकण रेल्वे कडेन पावोवचो आनी ही मागणी जी आसा ती प्रॉपर त्याच पद्दतीन पावरफुली परत घालची आनी खंय तरी काणकोणकारांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर ताणें फुडाकार घेवचो आनी जी बैठक हाच्या मुखार जातली तातूंकय ताणें सहभागी जावन खंय तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान सरकाराच्या वतीन काणकोणकारांक सपोर्ट करचो अशें हांव तांचे कडेन मागतां. आमी जो हो स्टॉप मागता ते फक्त पॅसेंजरा खातीर न्ही. पॅसेंजर आयलो की इकॉनॉमी खातीर ताजी मदत जाली म्हणजे काणकोणचो ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर जे रूट्स आसा म्हणजे रेल्वे जावं रोड आसूं एअर जे आसा ताजो सपोर्ट जो आसा तो काणकोणाक जावचो म्हणून आमी मागता. आज मोपा एअरपोर्ट जातकीर खंय तरी ट्युरिजमाक ताजो काणकोणाक मार बसतलो हाच्या बद्दल कोणाय काणकोणकाराक दुबाव ना. तर ताजें कंपेन्सेशन खंय तरी ह्या रेल्वे रुटांतल्यान जावपाक शकता. रिजनल मॅनेजर ताका आपोवन हाडलो आनी तांचे समक्ष आमचे उलोवण जालें. ताणें पयलीं लेटर केल्लें की आपूण तें शक्य ना आमचे हांगा रेल्वे थांबोवपाक शक्य ना पूण आमी ताका माघार घेतली ना.
ताका सांगला की आनी 15 दीस तरी हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस कर आनी कितें तें सांग आनी त्या प्रमाणे तो तयार जालो. त्या वेळार आमी आमचो मॅजिस्ट्रेटाक रिस्पेक्ट दिवन मामलेदाराक रिस्पेक्ट दिवन ही सगळी फुडली जबाबदारी आसती तेणे आमकां कळोवची तांचे कडेन. आनी समज ते एग्री जायना जाल्यार मागीर आमचो हाजे मार्ग अवलंबन करचो पडटलो. आमच्या मामलेदारान आमकां व्यवस्थीत प्रकारे हें प्रकरण हाताळ्ळें आमचे उपोशनाचें आनी फुडें ताणें एश्योरन्स दिला की आमी एक बैठक घेवया आणि ती बैठक आम्ही मामलेदारांच्या कचेरीतूच घेवची अशी ठरयला आणि म्हणून आजचे हे उपोषण तात्पुरत्या प्रमाणात स्थगीत केला अशें म्हणपाक हरकत ना. आरजेडीचो आदलो अध्यक्ष आणि आदलो केंद्रीय मंत्री शरद यादव हांकां बेरेस्तार राती पिरायेच्या 75व्या वर्सा मरण आयलें. उपचारा वेळार ताणें निमणो स्वास घेतलो. शरद यादव 7 फावटी लोकसभेत जाल्यार 3 फावटी राज्यसभेत निवडून आयिल्ले. भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हाणें तांकां श्रद्धांजली ओंपली. यादव हो समाजातल्या जुलूम वर्गाचो मुखेल आवाज आशिल्लो. लोकांच्या कल्याणा खातीर आनी समाजवादी विचारसरणे खातीर वावुरपी फुडारी म्हणून तांची सदा काळ याद उरतली अशें नड्डा हाणें ह्या वेळार सांगलें. प्रख्यात समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी आज हम सबके बीच में नहीं है. उनकी क्षति हम सबको हमेशा खलती रहेगी और जिस तरीके से उनका जीवन रहा, समाजवादी विचारधारा के लिए जिस समर्पण भाव से उन्होंने सारी जिंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वह सच में हम सबको प्रेरणा देती है. गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, इनकी वो आवाज़ थे और इनके लिए वो सदा लड़ते थे. उनके राजनीतिक जीवन में हमने एक बात और देखी, वो बहुत बेबाकी से अपनी बात को कहते थे. भारत जोडो यात्रेक राहुल गांधी खंयची पगडी वा खंयच्या रंगाची पगडी घालतलो हाचे कडेन भाजपाचो कांयच संबंध ना अशें म्हणीत काँग्रेस फुडारी राशीद आल्वीन भाजपाचेर फोग काडला. भाजपा कडेन देशाची सत्ता आसा. राहुल गांधीची पगडी ताचे टी-शर्ट पळोवच्या परस भाजप देशा खातीर कितें करता आनी कितें करतले हाचेर चड लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें राशीद आल्वीन म्हटलां. मैं मालवीय जी से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की इतनी चिंता क्यों है. राहुल गांधी पगड़ी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, किस रंग की पहनेंगे किस रंग की नहीं पहनेंगे, इससे बीजेपी का क्या वास्ता है. आपके पास देश की सत्ता है. आप बजाय राहुल गांधी की पगड़ी को देखने की बजाय आप देश को ये बताएं कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं. आप तो राहुल गांधी के चारों तरफ घूमते. आप ये बताएं कि पेट्रोल डीजल की कीमत कब कम होगी. आप ये बताएं कि बेरोजगारी कब खत्म होगी. आप ये बताएं कि आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी. आप ये बताएं कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए कब आएंगे. आप समझते हैं कि इन सब मुद्दों को राहुल गांधी की पगड़ी के नीचे दबा देंगे तो ये संभव नहीं है. देखिए, लोगों को आहत करना ये बीजेपी के डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में नहीं है. देश को आजाद कांग्रेस ने कराया है. 55 साल देश की हुकूमत कांग्रेस के पास रही है. देश के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है, जिन सड़कों पर मालवीय जी चलते हैं वो कांग्रेस की बनाई हुई सड़कें. जिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर उनका इलाज होता है बीजेपी के नेताओं का, वो कांग्रेस का बनाया हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है. बीजेपी ने पिछले 8 साल के अंदर सिवाय नफरत फैलाने के क्या किया है. हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने के अलावा क्या किया है. बुलडोजर चलाने के अलावा क्या किया है. लोगों की गर्मी उतारने के अलावा क्या किया है. ऐसे लोग जो समुदाय को, समाज को तोड़ने की राजनीति करते हों, वो देशभक्त नहीं होते, वो देशद्रोही होते हैं. संसदा कडल्या कब्रस्तानाची शीम निश्चित करतना कब्रस्ताना कडेन जावपी वाड दिवपाक शेजारच्या जमीन धन्यांनी न्हयकार दिल्ल्यान तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. ह्या जमीन धन्यांनी वय घालून वाड बंद केल्ली. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हू ह्या खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. शीम निश्चित करतना कुशीकच्या जमीन धन्यांक नोटीस धाडूंक नाशिल्ल्यान ते चाळवयल्ले.
all the 4 or 5, whoever are the boundary owners, have to be sent a notice for demarcation. Neither the Fabrika, who's in the village Panchayat of Raya, has received any notice, nor to the west lies the Borda, the cemetery and the property of Borda Chapel has been sent a notice. We are not opposed to the demarcation, but due process has to be followed, which has not been followed. Number one. Number two, the claim that we have, as I'm also a Panch member of the Raya Panchayat, we have is that is our boundary, which is in line with the boundary of the cemetery. As per our knowledge, the church boundary, the village boundary lies in line. So we want to know also where is the excess. So they should also show us the excess. So we are not opposing anything. In fact, we are the interveners. We would like the thing to go ahead, review, and we got information that the demarcation has been stated today. So we all gathered here, not to oppose, but to put forth our point that due process, please follow the due process. Wapa channel notice that we will cooperate with you, no issue. So you can't just trespass our property. आम्ही म्हणतात सगळेच म्हणतात की आम्ही त्यांचे प्रोजेक्टाक अगेन्स्ट ना. वी आर फॉर दॅट, बट यू हॅव टू गो सिस्टमॅटिकली अँड लिगली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुक्रारा वाराणसींतल्या MV गंगा विलास न्हंयेच्या क्रुजाचें उक्तावण केलें. उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसी सावन आसामांतल्या डिब्रुगड मेरेन सुमार 4000 किलोमीटर तशेंच बांगलादेश ह्या रुटावयल्यान ही क्रूज चलतली. ही संवसारांतल्या सगळ्यांत लांब न्हंय क्रुझी सेवाची सुरवात आसा अशें प्रधानमंत्र्यान म्हटलें. भारताच्या पर्यटन मळार ही सोय म्हत्वाची थारतली, तशेंच अर्थगंगा ह्या अभियानांत ही म्हत्वाची बाब थारल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलां. ह्या वेळार हेर कांय प्रकल्पाचे उक्तावण लेगीत तांच्या हस्तुकी जालें. हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया. अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए. ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा. उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा. आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, सी प्रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं. वाळपय वाठारांतल्या हनुमान विद्यालय प्राथमीक शाळेची इमारत पोरणी आशिल्ल्या कारणान आमी नवी इमारत बांदपा खातीर यत्न करतले. रावंड टेबल फाउंडेशनाच्या जोडपावलान हे इमारतीच्या नव्या बांदकामाक सुरवात जाली अशें आदले उपसभापती नरहरी हळदणकर हाणें श्री हनुमान विद्यालय प्राथमीक विभागाचे नव्या इमारतीची बुनयादी फातर घातल्या उपरांत उलोवप केले. जाल्यार ह्या इमारती खातीर वट्ट 40 लाख रुपया खर्च जातलो. देखून हेर खाशेल्या संस्थांनी तशेंच संभाव्य व्यक्तींनी एकठांय येवन शाळा बांदपा खातीर सहकार्य दिवपाचें आव्हान लेगीत हळदणकर हाणें एका वेळार केलें. तशेंच मे म्हयन्या मेरेन इमारतीचें काम पुराय जातलें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें.
जो जवळ जवळ 40 लाखाचो एस्टिमेट आसा. तितले 20 लाख आमकां तेंच्यांनी सोशल टी RTI रावंड टेबल आसा तेंच्यांनी आमकां दिता म्हूण सांगल्या. तेंच्यांनी पयलीं आमकां मदत केल्ली आसा शाळे खातीर. आमच्या हायस्कुला खातीर तेंच्यांनी 4-4 8 रुमाची बी आमकां पयलीं हें केल्ली आसा, मदत केल्ली आसा. आनी तेंच्यांनी आमचें कार्य पळोवन तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां प्रायमरीकूय आमी दिता. आनी हितूर सिंहाचो वांटो म्हणजे हितूर म्हणजे आसा जो फायनान्सियल हें करपी ते आमचे रावंड टेबल जनरल आमचे सेक्रेटरी आसा आमचे सदाशीव वेलिंगकर हेणी भाग घेवन ते सगळे तितूर आसता कामां. तेणी ते सगळें केल्लें आसा. तांकां सगळ्यांक तेन्ना हांव तांकां बी ते रावंड टेबलचे जे तेंचे सगळे कार्यकर्ते आसा ते तांकां हांव सगळ्यांक ह्या दिसा तांकां बी तेंचे बी हांव अभिनंदन करता की तेंच्यांनी इतली भरपूर आमकां मदत दिल्ली आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.